सादुकींक जेशू कोगे केले म्हूण आयकून फारिसेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोडगोडाक लावूंक तांच्या भितरल्यान एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समुदीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेसून प्रतिपाल केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो। हो सगळ्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो। पूण हाचे सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो। हे दोन कायद्याचेर सगळी समूद आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेली आसा।